चिंतपा सारकी गजाल आसा की कसल्या तरेचें हें काम चलता। जेन्ना रस्तो करता तो रस्तो पावसान व्हांवन वता आनी मागीर जेन्ना थंय पॉट होल्स जाता जाल्यार तितून ते पॉट होल्स भरपा खातीर जें काम जाता ते 2-3 दिसांनीच व्हांवन वता। आतां ह्या कामाची क्वॉलिटी कसली आसतली ती आमकां हांगासरले हे मळ्यांतले पॉट होल जर पळयत जाल्यार कळटा। कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसा आमी सदांच सांगता PWD तशेंच हें काम एक्चुअली CCPन केल्लें, पूण PWDन जर करीत जाल्यार ते म्हाका दिसता आनी बऱ्या तरेन जातलें। आमी पळयलें की टेम्पररी अरेंजमेंट जे CCPचे वर्कर आसा तेंच्यांनी हाडून हांगासर तो माल भरलेलो ह्या पॉट होल्सान, कारण लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून। पूण ते त्रास फक्त 2 दिसूच कमी जाले, तेच्या मागीर परत जे पॉट होल्स आशिल्ले ते पॉट होल्स आमकां परत तशेंच पळोवपा मेळटा आनी लोकांचे जे त्रास आसा ते आजुनूय तशेंच आसा। जी ऑथॉरिटी आसा, जी PWD आसा आमी म्हणटा, तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हे पॉट होल्स आसा ते क्लियर करचे, जाता जाल्यार हो रस्तो पुराय सारको करचो जाणे करून जे लोकांक हांगासरल्यान त्रास जाता। फक्त हांगासरूच न्हू, खुबशे कडेन आमी पळयता की जे पॉट होल्स भरलेले ते पॉट होल्स आयज खंय तरी परत दिसपाक लागल्या, पावसान रोखडेच ते व्हांवन गेल्या, अशा तरेचें काम जालां। परत जे ऑफिशल्स आसा ते म्हणटा पावस पडटा खूब म्हणून अशें जाता, जाल्यार तो असो कसल्या तरेचो पावस पडटा की हे जे काम आसा, जे नॉर्मली रस्ते केल्ले ते व्हांवन वता, हे मात चिंतपाची गरज आसा। पॉट होल्स समजा तुमी पावसान भरता आनी ते व्हांवन वता, चल आमकां मानवता, पूण जे रस्ते जे गिमान केल्ले जावं ताज्या पयलीं केल्ले रस्ते सुद्दां जर पावसान व्हांवन वता जाल्यार ते काम कसल्या तरेचे आसतले ही चिंतपाची गरज आसा। तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता की कशा तरेचे त्रास काडून ह्यो गाडयो आसा त्यो ह्या रस्त्यार क्रॉस जाता त्यो। आनी जे ऑथॉरिटीज आसा, आमी परत सांगता, कन्सर्न ऑथॉरिटी PWD डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन अशा पॉट होल्सांचेर असल्या रस्त्यांचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा, जाणे करून जे सामान्य नागरीक आसा तेंकां ह्या गजालीचो त्रास जावपाक जायना, खंयचो अपघात जावपाक जायना आनी कोणाकूच कसलीच दुखापत जावपाक जायना। ही गजाल मतीन धरून ही जी कामां आसा ती करची। प्रुडंटा खातीर पणजे मळ्यांच्यान हांव स्वप्नील तारी।